Powiedz amci soba, orchineva mondir, neva rotangeli, ekut moga famir, amci monazon dostat, amci kalzamur gotat, amci tordalo lastat, zoi zoi sorvets bora, amci monazon dostat, amci kalzamur gotat, amci tordalo lastat, zoi zoi sorvets bora. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज सांत फ्रांसिसाचे परबेची तयारी करून नोवेनाचो 6वो दीस. आयचे हे समारंभेक आमचो विशय कातोलीक पबीत सभेच्या एकचारांतली कडसोरोंत गेल्यान तांकां नव्यान हाडूंक आमचेशी राव. आमी सगलीं क्रिस्ताचे गुदात कुडीचे सांदे. तरी थोडे सांदे हे कुडींतले कडसरल्यात नेनारपणाक लागून वो कांय निबा दिवन वो आपल्या खासगी कारणांक लागून. ती पबीत सभेच्या एकचारान नव्यान येवंक आमी आयज तांचे खातीर मागता. भागिवंत फ्रांसीस शावेरान कडसरलेल्या सभेक आपलो वेळ आनी मोग दाखोवन तांकां जेजूच्या भावार्थाच्या हिणांत एकठांयलीं. आयज आमी लौकिकांचो केंद्र, लोक संपर्क साधना केंद्र, पास्टोरल सेक्रेटेरियट ह्या धर्म प्रांतीक केंद्रा खातीर आमी खेरीत भाशेन मागता. तर जेजू भाशेन एमाउसाची वाट आमी चलून पबीत सभेच्या एकचारांतली कडसरल्यान तांकां परत एकठांवन हाडूंक ह्या मिसांत मागुया. थोडोच वेळ आमी आमचे दोळे धांपून जेजूची काकलुतीची नदर मारून ताचो मोग अनुभवुया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सरपद वेदांत देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाल बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी ओतरेकूं रावशें कर आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थना करून जागृत रावलोली आनी ताची वाखाणी गावून आसतना आमी ताका मेळोवंक निर्मी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुदा आनी जेरुसाल्या विशीं इसायासाक आमोसाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन ह्या फुडें सोरेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगल्या पर्वतां वयर सोदतलो आनी सगल्या दोंगरा वयर उबारलेलो आसतलो. सगलीं राष्ट्रां ताजेशी चोडून वेतलीं. इस्पा भायर पोरजा ताजेशी येतल्यो आनी त्यो अश्यो म्हणटल्यो, येयात सोरेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरान वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतले. कित्याक सियोनातान येतोली समूर्त आनी जेरुसाल्या तांय सोरेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत कोत्तलो. ही राष्ट्रां आपल्यो तोरवारी मोडून नागोर कोत्तलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो कोत्तलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तोरवार उबारची ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच कोचचो ना. देवाचें उतरें. देवाचे वडपकार. जाबाब. सोरेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सोरेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सोरेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो. जबाब. सोरेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. आमी पावल्या जेरुसाल्या. तुज्या दारवट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. सोरेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. मजबूत एकेच बांडावडीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसालें. थंयसर कुलां चडून येतात. सोरेस्पराचीं कुलां तीं. जबाब. सोरेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सोरेस्पर आमचो देव हांगा ठिकाण करूंक आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब. सोरेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. दोलबाराच्या सोरेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोल आमचेर पडूं दी.
आनी आमकां सोडवण मेळटली सोरेस्पराक जोय. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजू काफार्नावांत भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एक सोदपोती ताका पोरातून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आर्नेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परतीपाळून सोदपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसां आनी म्हजे काल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगतां, वच, आनी तो वेता. दुसऱ्याक म्हणटा, यो, आनी तो येता. आनी उमकें कर, आनी तो करता. हें आयकून जेजू जोबोर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येद्दो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनी एक सांगतां, उदेंती आनी ओस्तोमते तावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता स्वर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज हो सोदपोती जाचे आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकलां, आमकां एक व्हडी देख खरो देवभक्त कशें जावंक आनी खरो एकचाराचो मनीस कशें जावचें तें. ताचे 3 गूण म्हाका तुमचे मुखार दवरूंक जाय. पयलें म्हणल्यार ल्हानविकाय. इतलो व्हडलो सोदपोती तो, सोबार सोल्जर्स आनी सेवक चाकर आसले ताचे, तरी आसतना तो आपलें घरदार सोडून, आपली जो जागो आसलो तो सोडून जेजू मोरयान येता. जेजू मोरयान येता आनी जेजू कडेन मागता. ही ल्हानविकाय. दुसरी वस्त म्हणल्यार तो येवन आपणा पासत मागोना. तो येता आनी आपल्या चाकरा पासत मागता. हें कितें? हो मोग, हो हुस्को जो जेजू आमच्या सगळ्यांच्या काळजांनी पडोवंक सोदता तो. आनी तिसरी वस्त म्हणल्यार तो म्हणटा, सायबा, म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो न्हय. तो जेजूक वळखून घेता की जेजू कितलो महान तो. जरी तो असोच भोंवतालो लोकां सांगाती, तरी आसतना जेजू व्हडलो म्हूण तो वळखून घेता आनी म्हणटा, म्हाका फावो न्हय, तूं चड व्हड. आनी हांव इतलो म्हजें सगळें लागीं आसून पसून हांव कितलो ल्हान तो. हीच 3 वस्तू जर आमकां आमच्या पवित्र सभेन एकचार जायो जाल्यार भोव गरजेची. पयलें म्हणटा तें ल्हानविकाय आसूंक जाय एकचारांत. जेन्ना हांव म्हजेंच व्हडलें, हांवूच सारको, तुमी सगळीं रोंग, अशें जर आमचें चिंतन आसा जाल्यार केन्नाच एकठांय जातलीं काय आमी? ना, म्हाका दिसना. सदांच फूट पडटली. ताका लागून ल्हानविकाय पयली. जेन्ना एकचार जावतलो जाल्यार ल्हानविकाय खूब गरजेची. दुसऱ्याचें आयकून घेवंक खूब गरजेचें. दुसरें म्हणल्यार दुसऱ्या कडेन हुस्को, दुसऱ्या पासत मोग. जेन्ना तो आसता तेन्ना कितें मोडटा ना, तें फकत आनी गोड जाता. जेन्ना हांव दुसऱ्या पासत मागतां
दुसऱ्या पासत इल्लें आनीक एक्स्ट्रा करता कोणूच ना म्हणचो ना. तर हेंच आसूंक जाय. आनी तिसरें म्हणल्यार आमकां फावो न्हय. जेजून आमचे लागीं कितलें कितलें दिलां, कितलीं देणी दिल्यां, कितलीं बेसांवां घाल्ल्यां. तर जेन्ना देव आमचे पासत इतलो उदार आसता, आमचोय जबाबदारी आसता की आमी दुसऱ्या सोबें उदार जावंक. हेंच आमकां हो शोधपोती शिकयता. ह्यो 3 वस्तू आसूंकूच जाय जेन्ना एकचार आमी म्हणटा जाल्यार. तर हीच वस्तू आमच्या काळजांनी घालूंक आज जेजू कडेन मागुया. सोबा लोक जेजू सांगाता भोंवताले, ताची विस्मिता पळयताले, पूण जेजू कोण तो तांणी वळखूंक ना. पूण हो शोधपोती परदेशी जावन दुसऱ्या धर्माचो जावन जेजू कोण तो वळखून घेता. केन्ना केन्ना असलेंच आमच्याय भोंवतणी जाता. आमी जायतीं मिसांवां करता, आमी रोजार करता, पूण मागीर आखरेक म्हणल्यार जेजू कोण तो आमी विसरता. आनी दुसऱ्या धर्माचो लोक केन्ना केन्ना एक पावट जेजूक भेट्टा आनी जेजूक वळखून घेता. तो कितलो महान, तो कितलो बरो. आमकांय अशेंच जावंक जाय. जेजू कोण तो वळखून घेवंक आयज सांत फ्रांसीस शावेर आमकां आपयता. तर हीच कृपा आनी बोड ल्हानवीक जावंक, दुसऱ्या सोबें हुस्को दाखोवंक आनी ओळखून घेवंक की जेजून आमचे पासत कितलें केलां. आनी हेंच उदारपण दुसऱ्या खातीर दिवंक आमकां शिकय म्हूण जेजू कडेन ह्या मिसा पेटींतल्यान आमी मागुया. उबे रावुया. देवाचें उतर आमी आयकलां. जावं ते आवंडे आनी मागणे आमच्या काळजांत आसात. हे सगळे आवंडे आनी मागणी आमी देवाक उबारुया. आमचे पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी कोडसरून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणी सोबे अदीक मोयपास दाखोवंक आनी पवित्र सोबेची शिकवण दिवन तांकां परतून जेजूच्या हिणांत हाडूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी लोकां मदें धर्माच्या नांवान फुटी घालिना जावंक, तशेंच वेगवेगळीं निबां लावन नागरिकां मदें दुस्पोट घालिना जावंक, संविधाना आड वेता तें पयस करून पोजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सगळ्या पवित्र सोबेच्या वांगड्यांनी जेजू मस्तक म्हूण वळखून आनी ताका चिकटून रावून आमी जेजू दाखवेलीचे जिवे सांदे जावंक, अशें पयस गेलोल्यांक परतून जेजूचो मोग आनी काकलूत दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजू सांगता तें तांकां कोटीन लागलें, देखून ती तांकां सोडून गेली. पवित्र सोबेची शिकवण जायत्यांक कोटीन लागता. तांणी आपली मनां उजवाडावंक आनी जेजूच्या हिणांत परत येवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. हे वेळार आमची खासगी मागणी देव बाप्पाक आमी उबारुया. स्वर्गीच्या बापा, तूंच आमचो देव आनी आमी तुजी पोरसां. ही सगळीं आमचे आवडे आनी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत. तांचेर, आमचेर आनी ह्या संवसाराचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. स्वर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिलेल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सवर्ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुज्या पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणेक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगातीन तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी
पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशींतले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या बिशप गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगातीन भाग्यन सांजिजे तिचो पोती, भाग्यन फ्रांसीस शावियर, भाग्यन जुजे वाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. जेजू आमचे सोवें राव हे मागणे मनान धरून ताणेंच शिकवलेलें प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायत आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोड बुडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर मातशें नोत वेखता तर आमकां तुजे उधार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ्याचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणात आपयल्या ती आमी सोगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयां शेवतलीं ती मागता तुमच्याच जाग्यार उबे रावंक आमच्यो माद्री भयणी तुमकां कोमयां घेवन येतल्यो. जाणी कातोलीक धर्मान बावतिजमाचो संस्कार घेतला ताणीच कोमयां घेवचो आनी कोमयां शेवल्या उपरांत तुमी बसचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing in their places to receive Holy Communion. Others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपनी जगह पे खड़े रहे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. बापा कडसून देवून आयलोय आमची सर्गो मनीस जालोय. सासनाक तुजे येवजून जाले आमचे मोदे बिराड कोचे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. मुनच्या सोयबान काळतो जालोय चाकरा रुपान दिश्टी पडलोय. आमची पातकां कालोड वयता शांती तुजी आमकां वांटाय. आमचे दोळे धांपून जेजू आमची कुडींत आसा. वय कुडींत आयल्या उपरांत आमच्या मनांत आनी आमच्या आत्म्यांत तो
एकपणान जियेता आनी हाका लागून आमी सगळीं जाणां ताका एकवटान आसा म्हणटोच तो वो एकचार घडोवन हाडटा आमी सगळीं जाणां सांदे ताचे कुडीचे जेजू तूं ह्या वेळार आमचे भितर जियेताय सगळें आमचें जिवीत आसा तितलें आमी तुका भेटयता तुका तें ओपून दिता तूं आमकां स्विकारताय आनी आमचें सुवें तूं वावरूंक आवडटाय तुजे सांदे कशे आमी सगळीं जाणां तुका सहकार करून वो सहभागिलेपण तूं घडोवन हाडटलोय तुज्या मिसांवा पासत आमी सगळीं जाणां आमचे पासत न्हय पूण बापायचे येवजणे पासत आमी तुजें सगळें एकवटान जियेतल्या आनी जियेत आसा हें आमच्या मनांत स्पश्ट कर आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत आमकां तूं गोठाय दी बोळ दी सोंसणीकायेन तुजीं उतरां दुसऱ्यांक दिवंक उच्चारूंक आनी तांकांय धिरान आनी आदारान भरोवन तांच्या जिवितान जीं घडीं घडटात तांचेर तुजी जाणवाय फांकोवंक आनी तांकांय हे भाशेन तुज्या एकपणांत एकचारांत हाडूंक ही कृपा तूं आमकां सगळ्या जाणांक दिताय हे कृपेन सदांच रावंक आमकां तूं मदत कर प्रार्थूया देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत अथीर वस्तू मदें आमी जियेतना स्वर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय हो तुज्या जेवणाचो फोळ आम्हा सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीबोन पुता जेजूचे नांवी आमेन. हे मिसा बेटेचो मुखेल येजमान पाद्री जॉन मास्कारेनस आनी देवाच्या उतराची मोडणी केलोल्या दियाकन एरन डायस हांकां आमचे दिनवास तशेंच गायनाची मांडावळ कोत्तोल्यांक आमी दिनवासता. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या बरोबर म्हणात भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुजें काळीज तुझे काळीज सगळ्यांच लासतालें सगळेच लासताले देखून देखून जेजूचें नांव जेजूचे नांव आनी सोडवणीची आनी सोडवणेची बरी खबर बरी खबर परगटूंक परगटूंक देसा देसांनी देसा देसांनी तूं गेलोय तूं गेलोय आनी तुजो जीव आनी तुजो जीव जोरून मेलोय जोरून मेलोय. ह्या पासत ह्या पासत बापान तुका बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान आनी तुजी संवसारान कूड लेगून तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर ह्या देण्या खातीर संतोषान संतोषान आमी बापाक आमी बापाक दिनवासता दिनवासता आनी आतां आनी आतां आमचेच पासत आमचेच पासत तुजी विनोती मागता तुजी विनोती मागता. जोणांतल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
आमचे ओत्रेक आमचे ओत्रेक बापाक मानतात बापाक तसले जाल्यार तसले जाल्यार तुजे विनोतीन तुजे विनोदी ते शांती पावय ते शांती म्हूण पावय मागता हांव. मागता आनी सोगटा पासत आनी सोगता पासत तुजे बरोबर तुजे बरोबर जेजू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा हांव. बापाक वाकाणटा आमेन. आमेन. San Francis Xaviera, Morakura, Radhi Samcha Mogan, La Stolia, Betsam Gansaiba, Desaramcha. Sambalun amka gopanducha besaugan saiba desa